Sacramental Ralolia Mogata Jesu Sacramental Ralolia Mogata Jesu Ulbayamti Karza Tujat Mogavan Bogum Kami Tuka Sasna Sasna Ulbayamti Karza Tujat Mogavan Bogum Kami Tuka Sasna Sasna Mucha soy pan Ailoya Devacha Buddha Mucha soy pan Ailoya Devacha Buddha Bosoyamka Tuja Jemnar Mesa Zauja Kami Kori Devachi Buri Bosoyamka Tuja Jemnar Mesa Zauja Kami Kori Devachi Buri. Sacramentan रावलेल्या जेजू नवो दीस नवी सकाळ आनी ह्या नव्या दिसाक तुज्या पांयाशी आमी आयल्या आमच्या जिविताचें नवेंपण तुजे मुखार उक्तें करूंक भोव पवित्र संस्कारान रावलेल्या जेजू तूं आमचो देव आमचो सोडवणदार तूं आमचो राय ही सकाळी तुज्या पांयाशी येवन आमचेंच अर्पण आमी तुका करता सगल्या काळजान सगल्या मनान तूं खरेपणी ह्या भोव पवित्र संस्कारान आसा म्हणून आमी सत मानता भोव पवित्र साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू सगली खालती खाईन आनी खरेपणी मानून घेवन तूं ह्या संस्कारांत आसाय म्हण आमची मान खोल बागावन आमी तुका आपोरनिपाट नमस्कार करता
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. प्राचीत काळान आमी भितर सरले. प्राचीत, दडवण, उपास, दान दिवप ह्यो वेगवेगळ्यो वस्तू आमी करीत आमचें जिवीत ह्या काळान सुखेस्त करूंक आनी करपेचें करूंक वावुरता. जेजू आयज हे सकाळीं आमी तुजे मुखार आमकांच दवरता. ह्या नव्या दिसाक तुवें आमकां जिवीन दवरल्या. आयचो दीस आमकां दिला. बस सोबीत दीस, पवित्र दीस, कुरपेचो दीस. ह्या दिसा पासत तुका आमी आर्गां दिता, दीन वाचता, तुजी महिमा गायता, तुजी स्तुती करता. आमकां फावो केलाय देखून ह्या नव्या दिसान भितर सरून ह्या नव्या दिसाक सोमयात तुका आमी भेटयता. आमचें सूख, आमचें दूख तुका आमी भेटयता. आमचे कोश्ट, आमचे त्रास, आमची खुशालकाय आनी आमचें दूख, आमचो वावर, आमचे कोश्ट, आमचे निर्णय जिविताचे. ह्या नव्या दिसाक दुनिया तुका आमी भेटयता. आमची चिंतनां, आमचे आवंडे, आमच्यो सगल्यो मांडण्यो ह्या नव्या दिसाक दुनिया तुका भेटयता. आमचे संबंद, आमचे रिलेशनशिप्स ह्या नव्या दिसाक दुनिया तुका भेटयता. सगळे आमचे सॅक्रिफीस, आमचे उपास, आमची दडवण, आमची मागणी आमकां स्विकार कर. दुनिया आमकां तुज्या गोपान घे. आमकां तुजींच कर. भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर आमची नदर दवरून ह्या वेळार आमीच भोगुया की खुद जेजू आमचे मुखार आसा. आमकां आपले वेंगेन घोट धरता. फील द हग ऑफ जीसस. हे सकाळीं आमचो दीस सुरू करूंक खुद जेजू आमकां आपले वेंगेन घोट धरता. फील द हग. स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा
निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत की छाया, वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ दिव्य सत की छाया, वहाँ मुझे तू ये चला। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू ये चला। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू ये चला। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। बऱ्यो करण्यो मागणी उपास प्राचीन काळान आमी भितर सरल्या। कुरपेचो काळ, बोगसण्याचो काळ, मोगाचो काळ। देवाची कृपा भरपूर व्हांवता। जी कोण ही कृपा घेतात तांकां ती फावो जाता। हो पळय हांव तुज्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा। दार उगडशी हांव भितर येतलो, तुजे बरोबर जेवणाक बसतलो, तुजे बरोबर जिवीत जियेतलो। कसलो तो उपास, कसलो तो उपास तूं करूंक सोदताय? कसलो उपास देव रावता? ह्या वेळार आमी जेजूक सांगुया कितें आमी करतले। कसल्या वस्तूचो उपास हांव करूंक तयार आसा। हो उपास करीत भाशेन
आत्मिक उपास, a spiritual fasting. Spiritual fasting to the things that keep me away from my Lord. ज्यो वस्तू, ज्यो संवयो, जी उतरां, ज्यो करण्यो म्हाका म्हज्या सुमया जेजू कडली पयस व्हरता, तांचो आत्मीक उपास करतलो. म्हजे कुडीचोय उपास तो. ह्या पासत म्हजे कुडीक धडवण दितलो. कुडीक उपास दिता आसतना म्हजी उतरां, म्हज्यो करण्यो जाग्यार घालतलो. जेजूच्या मुखार आमी आसा. ताका सांगुया, खंयसर हांव उपास करतलो, कसल्या उपासाची म्हाका गरज आसा. सगळे जाण उपास करतात तो वेगळो, आनी हांव करता तो उपास खासगी तो वेगळो. जाल्यार तुजो खासगी उपास कसलो जातलो, तुजी धडवण कशी जातली ह्या आख्या काळान जेजू मुखार दवर. सांग जेजू, तुकाच उगडास कर. जाता जाल्यार व्हडल्या ताड्यान दुसऱ्यांकूय आदार जावचे पासत तें सांग. हेंच आमची मागणी जेजू मुखार आतां जावं दी. व्हडल्या ताड्यान आमची चिंतना आमी देवा मुखार उबारुया, जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आमच्या आख्खो प्लेन, आमची मांडावळ ह्या प्राचीत काळान व्हडल्या ताळान जेजू मुखार ती उबार. मोगळा जेजू, बोज सकाळी उठोन तुज्या पांयाशी आयला. हो पिलाजीच्या काळान म्हयन्यान पयलो शुक्रार हो पिलादिसाचो काळ, दणवणेचो काळ, उपासाचो काळ, बोगसण्याचो काळ. तुवें म्हटलाय मोगळा जेजू, कोणाक कशी आसा ताणें म्हज्या फाटल्यान येवचें, आनी तुमचो कुदीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येयात. कुदीस जायते भासांचे कुदीस, दुखाचे कुदीस, पिडेचे कुदीस, एकसूरपणाचे कुदीस, कितल्या गोल्याब्यांनी लोक जिवितान तुटलेले कुदीस. मोगळा जेजू, येद्या वेळार मागता बापा, एक एकल्यान आपलो कुदीस घेवन तुज्या फाटल्यान यो. ओ पिलाजीसाचो काळ, मोगान जिवी जिवं, बोगसणे दिवं, मागणे करूं तूं आमकां पळयताय. मोगळा जेजू, दी आमकां तुजी कृपा. ह्या पिलाजीत काळान बरो हो काळ आमी करूं, आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक आदार दिवं तूं आमकां पळयताय. सगळेंच तुजें जिवीत आमच्या पासत तुवें करचिलें त्या खुर्सार मोलो पर्यान वगोच जेजू आमकां आमी पातकी तुजी काकूत मागता मोगळा जेजू. येद्या वेळार
आमकां बोगसोणी दी, आमकां पिकोय. तुजे आशिर्वाद आमचेर घाल एक एकल्याचेर जेजू. तुजो कुदी सोदूंक तूं आमकां आदार दी मोगळा जेजू. मोगळा जेजू, तुका आर्गां दिता दिन वाचता. आयच्या दिसा खातीर हो नवो स्वास आमच्या जिवितांत घातलोय आनी तुज्या पांयाची येवन आमकां तुजी कृपा घेवंक. मोगळा जेजू, ह्या पिराच्या काळाक जे लागीं मागता हे आमचे समून जे आमचे तुटल्यात, आमचे फॅमिलीन, आमचे फ्रेंड्स सर्कलान, म्हाका कृपा दी सगळ्यांक बोगसून आनी तांचो एक बोट जोडून म्हाका कृपा आनी बळ दी. तेच भाशेन मागता मोगळा जेजू. टर्की आनी सिरिया पासत तेणी स्वत मानून घेवन जेजू आमचो सरोंडार म्हण, आनी जे पळय वायट आमच्या संवसाराचेर येता तें सगळें नपयत करूंक आमकां आनी जेजूच्या अमूलीत रोगतान म्हाका संवसार धुवन आनी प्रितीचें रूप नवें कर म्हूण ह्या वेळार तुजे लागीं मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. आनीक एक गोष्ट मागताय स्वता खातीर झूज म्हाका बरें दिसता तें करून, तुका बरें दिसता तें करून हांव निश्चय घेता जेजू, म्हज्या सांगाताक राव, तुज्या स्वता पासत झुजून आनी सगळ्यां बाराबर एक बोट जोडून हाडून तुज्या मागण्यांत ती रावन म्हाका घटाय दी जेजू. आर्गां दिता, वाखाणणी दिता, दिनवास दिता सायला तुका. खुर्सा आमच्या विस्वासाच्या. जेजूचो खुरीस उबारून ताचे फाटल्यान येवन आमच्यान अपराचीत काळ, व्हडी कुरपेचो काळ आमचे पासत करूंक जाता. ह्या वेळार आमी हेंच गीत जेजूच्या पांयाशी उबारुया.
I3, page 122. हें गीत आमी उच्चारतले हांव सगलीं बराबर. I13, page 122. हें गीत उच्चारता आसतना खेरीत भाशेन आमचेंच अर्पण आमी करुया. प्राचीत काळान आमी भितर सरल्या. जेजूचो खुरीस वेगवेगळे तरेन घेवन ताचे फाटल्यान येवंक हो आमकां एक नियाळ जावं दी. सांगाती आमी म्हणुया. खुर्सा आमच्या विस्वासाच्या रुखां भितर सदैव रुखां, पानां फुलां फळां तुज्या सारकी खंयच्याच रानांत वनांत ना मेळटली. जिबे म्हजे किर्तन गाजय, प्रसिद्ध झुजान राजा जिखलो. सोडवणदारान मरण घेतलें, मरून मरनार थोर जैत वेले. खुर्सा बावटो उबान दाखय, जैतिवंताक आड्डून जय जय. विकारें फळ आदावान केलें, आपलेंच गोट्टान ताणें केलें. फसवलेल्या आदावांची रोजनार देवान काकलूत केली. रुखा वरवीं लुकसाण जाल्लें, रुखा वरवींच भरून घेवचें. देवचाराची खोटी मांडणी, नवे मांडणे फिस्कोटावची. रुखार नुस्त्यान घावो केल्लो, रुखूच ओगताक विकून काडचो. अशी येवजण बापान केली, मनशां सोडवण थारावन जाली. निर्मिल्लो काळ जेन्ना भरलो, देवा बापान पाठयलोलो काकृतीच्या देवगोपांतलो. रोजनार आमचो देवून आयलो, आंकवारीच्या शुद्ध कुसव्यांतलो. मनशा सैमान तो जल्मलो. ओशीर खालते कावणेन पडून देवाचो पूत न्हिदता रडून. आंकवार आवय जागृत रावता, माये मोगान सांबाळ करता. बाळकाक पाळयेन ती गुटलायता, ताचे हात पांय बांदता सोडटा. 30 वर्सांची पिराय पावली, तारकाची कूड तयार जाली. कुश्ट मरण सोंसचें म्हळ्यार, कुशेन तारूक सरलो मुखार. मेंढऱ्याचो होम करच्याक रुखार, ताका धरून घालतात खुर्सार. तानीक घेता कोडू शिरको, दारूण कांटे खिळे भालो. नाजूक कोडू ताची वित्तात, उदक रोगत व्हावूंक लागतात. प्रितूम दर्या मळप संवसार, निर्मूळ जातात रोगता व्हाळार. उंचल्या रुखा खांदे बागाय, सैमानूच तूं निबोर जालाय. ताण जाल्लें रूख ताची निबराय, कोनवाडायेन तूं मोवाडाय. थोर राजाचे नाजूक सांदे, दुलोबायेन बेगीन तूं घे. संवसाराचे बोलयेक दरचें, एकल्याच तुका फावो जालें. मेंढऱ्या रोगतान भिजयलोलें, बुड्ड्या मनशाक तारूंक गावलें. देवा मोगान तयार केल्लें, मनशाक तुजेर बंदीर मेळ्ळें. वर्ते त्रित्वेन जिव्या देवान आमची सोडवण केली मोगान. देखून ताच्या वर्त्या नांवान बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक, त्रिएक सर्वेस्परा देवाक वैभव महिमा सासना सासना.
पवित्र मिसाचे भेटेन होच सोडवंडार आतां ह्या आल्ताराचेर आजीर जाता. देवाच्या उतरान आमकां भेटता, आपले मांस रगत करून आमकां दिता. ह्या वेळार आमचेंच मन, काळीज, आमची कूड, आमचो आत्मो आमी जेजूक उबारुया. बो पवित्र संस्काराचेर नदर दवरून पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तयार जावया. आमची सगलीं तेसावां, आमची सगली मागणी जेजूचेर नदर दवरून ताका उबारुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयचे भेटेक तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार.
आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिनिनो आझारेडो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी जायते जाणांनी आमकां घुडे आपणा पासत मागूंक लायलेलें आसा. तांचे पासत आमच्याच घोराब्यां पासत आमी देवा मुखार दवरुया. सगळीं ह्या दिसांनी आमी आमची इंतेसांवां देवाक उबारता. भोव करून जे तुर्की सिरिया हांगासर लोक हजारांनी मरून गेला, तशेंच हजारांनी लोक जखमी जाल्लो आसा. चायना, मॉरिशस, ब्राझील, न्यूझीलंड हांगासरूय बीन जायते तरेन फ्लड्स आनी अर्थक्वेक्स जाल्ले आसात. ह्या सगळ्या लोकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमचेच पासत आमी मागुया. आमच्या विचून काडलेल्या पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. बरे आनी सारके ते निर्णय आमच्या सरकारान घेवंक. खेरीत भाशेन आतां ह्या दिसांनी म्हादेई विशीं जी चर्चा चल्लेली आसा तातूंत आमचो सरकार जायतो फाटीं पडलेलो आसा. आमचो गोंयचो सरकार. आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत मागुया फटोवना जावपाक आनी लोकांकूय फटयना जावपाक. जायतीं बेस्तीच फटिंगपणाच्यो वस्तू आमच्या मुखार आतां दवरलेल्यो आसात. मागुया देवान सगल्यांचेर उजवाड घालपाक आनी आमच्या ह्या सरकाराक फावो ती जाणवाय दिवपाक, फटोवना जावपाक खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या आमदार मंत्र्यां पासत मागुया. ह्या दिसांनी जायते जाण कितें कितें उलयत वयतले. कॅमेरा मुखार येयलो तोंड बेस्तेंच उगडटले. आमच्या सगळ्या आमदारां पासत मंत्र्यां पासत मागुया. आमच्या आमदारा पासत आमचे दाबोलीं कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार श्री मोविन गुदिनो ताचेय पासत मागुया. देवान ताच्या मनाक शांती, सवस्काय आनी ताका समजूंक फावो तितलें बळ ताच्या मनाक, कुडीक, आत्म्याक शांती फावो कर म्हूण ताचेय पासत आमी मागुया. तशेंच हेर सगळे आमदार जे आसात तांणी आपलो निर्णय, कित्याक आमच्या गोंयचे पासत हे 40 जाण आमदार जेन्ना सारके निर्णय घेतले तेन्नाच आमचें गोंय साल्वार जावपाक शकता. ह्या पासत तांचे पासत खेरीत भाशेन हे आयचे मिसाचे भेटेन आमी खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू आपलो पाटलाव करूंक आमकां आपयता आसतना उपास, मागणी, धडवण करूंक, पूण खरो उपास आमी करूंक आयच्या दिसाक आमकां इजायस प्रवादी उलो मारता. जायते पावटी आमी फकत भायल्यान वस्तू करून दाखयल्यात, पूण भितरल्यान आमचें मन काळीज आसा तशेंच उरलां. नवसरणेक आमी वेंग मारूंक ना. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान सारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. काकलुत्सारा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या, तेच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. हे परी आमची कुडीची धडवण खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचारशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तांबो नासतना बोब मार, तुतुरे सारको तुजो ताळो आयकूं दी. म्हजे पोरजेक आपले गुन्यांव कळय, जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां ओळखूं दी.
आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूर्त सांबाळपी पोरजा जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात, म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात, देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो न्हय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच कुशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रीणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडी आनी उजत करतात आनी दोया नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशांक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागावन गोण्णाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मांडटा तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांखली मोडात आनी सोंसून वचो तो बार पेळ्यावेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांडावयले जूम मोडात. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलेल्यांक बिराट दियात. विंगळ्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्या मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड पोरजोळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचे प्रमाणीकपण वेतले आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. परतून म्हणयात, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. काकलूतचारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोट धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हृदयांत म्हज्या. थीर मन घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. उद्गाराक सगळीं आमी उबी रावया. तुमी जेवतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांवाचे शीस जेजू सरशी आयले आनी तांणी म्हळें, आमी आनी फारिझेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, उपासा विशीं प्रश्न आनी जेजूक उपासा विशीं प्रश्न विचारलो तो ताच्या शिसां विशीं. तुजे शीस उपास कित्याक करिना? प्रश्न करपी जुवांवाचे शीस, आनी जुवांवाचे शीस हो प्रश्न करता आसतना फारिजेवांचोय उगडास करतात. म्हणटच आपणाक आनी फारिजेवांक जे कोण उपास करतात, म्हणजे जे दिसती पडटात उपास करता आसतना, तांकां घेवन जे कोण उपास करता आसतना दिसती पडनात तांकां सोर करतात. जेजूचो जबाब आयकत जाल्यार आमकां घडये आयज हें अजाप कशें दिसतलें. हो कसलो जबाब जेजून दिला तो? उपास हे शीस जे आसात तांकां जेजून करूंक शिकोवंक ना अशें न्हू. जेजूचो वावर जो आसा तो सुरू जाता 40 दिसांचो उपास करून. म्हणटच कोणाच्यानूच, जावं ते जुवांवाचे शीस वो फारिजेव वो धर्मशास्त्री वो कोणेंच जेजूक शिकोवपाची गरज ना. उपास म्हणजे कितें तें? उपास जरी तर आमी समजता कुडीची धणवण वो कुडीक आमी त्रास दिवप वो जेवण उणें करप, हें जेजू सगळ्याहून चड बरें जाणा. तरी आसतना जेजूचो जबाब सादो. जो उपास तुमी रावता तो तुमी मागतात तो उपास देवाक मानता काय? ज्या मेरेन न्हवरो तांचे बरोबर आसा म्हजे शीस उपास करचे नात, पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेवणाचो उपास न्हय. पूण किरीत भाशेन जेजू आपणा बरोबर ना हें जेजूचें उणेपण तांकां भोगतलें. त्या पासत जेजूचें उणेपण भोगता तेन्ना हे शीस ओतम्यान तशें कुडीन हो उपास करतले. आयच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी आमकां सरळ सांगून दिता कसलो उपास देवाक मानता. जे आमी भायल्यान दाखयता तें न्हू. उपास म्हणल्यार फकत जेवण उणें केलें आपणाक हो न्हू, पूण खेरीत भाशेन देवाची खुशी करप, देवाच्या म्हऱ्यांत रावप. आनी हें करता आसतना आमी जण एकल्यान आमचो उपास देवाक उबारपाक गरज न्हय दुसऱ्यांक सगल्यांक बोटां दाखोवं. हो सारकें करिना तो सारको करिना. दुबाव विरेत आमच्या दोळ्या मुखार जेन्ना आमकां दिसती पडटा तेन्ना दुसऱ्यांचें वायट पयलें दिसती पडटा. जे एक्टिविस्ट आसात तांकां आमदार मंत्री जे चूक करतात ते पयलें दिसती पडटात. आमदार मंत्री आसात तांकां जे कोण ऑपोजिशन पार्टीक वायट करता तें दिसती पडटा. सासूमायक सून कितें वायट करता तें दिसती पडटा. सुनेक सासूमाय कितें वायट करता तें दिसती पडटा. आनी हे भाशेन आमी सगळीं एकामेकाच्यो चुकी काडीत रावता. तर आयच्या दिसाक हो उपास आयज आमकां इजायस प्रवादीचो उगडास करता तो दुसऱ्यांच्या उपासा विशीं न्हय, पूण खूद आमच्या उपासा विशीं. हांव कितें करतां? जरूय हांव दुसऱ्यांच्यो चुकी काडटा जाल्यार म्हज्या जिवितान हांव सारकें कितें करतां? हांव घडये एक एनवायरमेंटलिस्ट आनी सगल्यांक शिकयता एनवायरमेंट कितें तें. पूण हांवूच जरी तर म्हजो एनवायरमेंट सांबाळिना आनी म्हजे लागीं पावता तेन्ना हांव तोंड बंद करून ओगी रावतां जाल्यार हो उपास सारको न्हय. हें आमकां इजायस प्रवादी सांगून दिता. हो एक एग्जाम्पल. हो एग्जाम्पल आमी सगल्यांनी आमकांच लावपाक जाता. भोव करून जेन्ना आमकां दुसऱ्यांच्यो चुकी दिसती पडटात आनी आमी सोशल जस्टिसा पासत उबी रावता, आमचे मदलीं जायतीं जाणां एक्टिविस्ट, आमचे मदलीं जायतीं जाणां बरें आसा तें करपाक सोदतात, तेन्ना हो प्रश्न आमकां आयज हांव कितें करतां? म्हजो उपास कसलो? म्हजी धडवण कसली? म्हजें मागणें खंय आसा? तरीच कृपा भाव भयणीनो आमकां हे आयचे मिसाचे भेटेन मागून घेवया. आमी समजून घेवंक, आमी ओळखून घेवंक आनी ओळखून घेवन आमी नवसरणेक वेंग मारूंक. ज्यो आमच्यो चुकी आसात त्यो सारके करूंक आमी फावो तितली घटाय घेवंक. कित्याक हें बेस्तें जायना. आपल्यो चुकी मानून घेवप म्हणटा तें जे कोण वीक आसात तांच्यान जायना. इट इज नॉट द वर्क ऑफ द वीक हार्टेड, बट इट इज द वर्क ऑफ द करेजियस पीपल टू एक्सेप्ट द मिस्टेक. जाल्यार आमी ज्यो आमच्यो चुकी करता जण एकल्यान आमी आमच्यो चुकी ओळखून घेवंक आनी नवसरणेक वेंग मारूंक आमकां हे भेटेन आयज कृपा मागून घेवया.
गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाचे दडवणेची आमची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंडावण्यो दमावंक आमकां अदीक सुडसुडीत कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदारांच्या सासणांच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूट संतोसान समारंभूक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी समारंभता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवी बाबा. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोर गोठुया. सोम्याची सोमी वावडो घाता आनी
पावती तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाक मानता तसलो उपास करूंक आमकां उलो. तर आमचेंच जण एकल्याचें जिवीत नवसरूंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीत पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां खाल. तुमचे सभे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितरेच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच स्वरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Kagut koruna
प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्तोत्म्यांक तूं काकलुतीन दिताय तें ओकोद सुफोडायन घेवंक आमची मनां ओदीक आयतीं कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सांजेर 5:30 वाजतांक पवित्र कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस जातली. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेऊया I-28 पेज नंबर 133 I-28. Guna
Cari fratelli e sorelle, dopodomani, 24 febbraio, si compirà un anno dall'invasione dell'Ucraina, un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele. Un triste anniversario. Il bilancio dei morti, feriti, profughi, isolati, distruzioni, danni economici e sociali parla da sé. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Egli è Dio della pace. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, per raggiungere il cessate il fuoco e avviare i negoziati di pace. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria.